आमचे शेनवार आनी आयतारा 2 रिक्रुटमेंट टेस्ट जातल्यो. आयतार दीस जी टेस्ट जातली ती आसतली LDC खातीर. सो लोअर डिविजन क्लार्क ह्या पोस्टा खातीर आमचे कडेन 70 पोस्ट आसा आनी 10,769 एप्लिकंट्स आसा. इतले कॅन्डिडेट आसतले आनी ते 29 सेंटराचेर तांची टेस्ट जातली, रिक्रुटमेंट टेस्ट 18 तारखेक. हे जस्ट तुमकां इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता. पूण मेन रिजन प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणल्यार 17 डिसेंबराक तांची 2:30 ते 5:30 आमची टेस्ट जातली प्रायमरी टिचराच्या पोस्टाक. पोस्टाचें नांव गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टीचर. 142 पोस्ट आसा आनी त्या 142 पोस्टांक 2058 लोकांनी एप्लाय केला. प्लस आमकां एक्स सर्विसमॅन आनी बाकीचे 15 धरून 2073 कॅन्डिडेट आसा. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक मुद्दम आमी सांगूंक सोदता की एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन ह्या प्रायमरी स्कुलाच्या पोस्टांक आशिल्ले 12वी पास आनी D.Ed, D.L.Ed नाल्यार B.L.Ed बॅचलर ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशन. ज्या लोकांनी एप्लाय केला तातूंतले 383 कॅन्डिडेट आनी आपूण B.L.Ed जाला म्हणून आमकां इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलायन जे एप्लिकेशन आशिल्ले त्या प्रमाणे 383 कॅन्डिडेट आपूण B.L.Ed म्हणून सांगता. आनी हातूंत कितें तरी चूक आसा अशें आमकां दिसता, पूण आमी ते फिल्टर करूंक शकना. त्या खातीर जेन्ना हे कॅन्डिडेट ह्या रिक्रुटमेंटाक येतले तेन्ना त्या कॅन्डिडेटांनी 3 गोश्टी हाडच्यो अशें आमी तांकां सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान. एक म्हणल्यार कॉल लेटर, जे कॉल लेटराचेर ते त्या सेंटराचेर येतले. दुसरें प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड कितें आसा ते. आनी तिसरो डॉक्युमेंट म्हणल्यार कॉपी D.Ed, D.L.Ed नाल्यार B.L.Ed ह्या डिग्रीची कॉपी तांणी हाडची. जर B.Ed कॅन्डिडेट ह्या एग्जामीक बसूंक सोदतात आनी ते बसचे न्ही, कित्याक B.Ed कॅन्डिडेट ह्या पोस्टाक बसूंक शकना, कित्याक तांचें क्वॉलिफिकेशन एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन न्ही. परत एकदा सांगता, एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन 12th पास आनी D.Ed डिप्लोमा इन एज्युकेशन, D.L.Ed डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एज्युकेशन आनी B.L.Ed बॅचलर ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशन. 383 कॅन्डिडेट आपूण B.L.Ed म्हणून आमकां कळयता, पूण म्हाका तें सारकें कशें दिसना. सो तांणी ते प्रूव करचें आनी मागीरूच एग्जामीक बसचें, नाजाल्यार तांचोय टायम वेस्ट जातलो आनी बाकीच्या ऑफिसाचोय टायम वेस्ट जातलो आनी बाकीची नाका आशिल्ली मागीर कॉन्फ्रंटेशन्स वाडटली. ही एग्जाम जातली 2:30 ते 5:30. कुजिरा 3 इश्कोलां आसतली आनी तालिगांव सेंट मायकल्स हायस्कूल म्हणटा थंय आसतले ही रिक्रुटमेंट टेस्ट. टोटल 2073 कॅन्डिडेट्स एपियर जातले.